माझे नाव PSI स्वदेश राजेंद्र देसाई। हांव सद्याक मडगांव टावन पुलीस स्टेशनान PSI म्हणून आसा आनी सद्या सायबर क्रायम रिलेटेड केसीस आमी हांगा पळयता। आतां सांगपाचें म्हणल्यार सायबर क्रायम तुमकां खबर आहा कितें मोबायल यूज जालो, कंप्युटर इज रिलेटेड टू सायबर क्रायम आनी हो क्रायम आतांच्या जगान खूब वाडलेलो आसा। आतां एप्रॉक्सिमेटली आमच्या मडगांव पुलीस स्टेशनान ऑलमोस्ट दिसाक 5 तरी रिपोर्ट जाता। सो आतां हे सायबर क्रायम वाडटा, कित्याक लागून वाडटा? अवेरनस ना लोकांक। सो अवेरनस वाडोवपाक आमी खूब प्रोग्राम करता स्कुलांनी, सिनियर सिटीजन्सांक। मडगांव टावन पुलीस स्टेशन आमी सिनियर सिटीजनाक बी सगळ्यांक बरें हें दिता। सो तातूंत सांगपाचें म्हणल्यार सिनियर सिटीजनांनी आनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी अवेर रावपाक जाय। सो फर्स्ट म्हणल्यार आतां तुमकां खबर आसतलें ट्रॅफिक चलनां येतलीं हेजे मुखार, कित्याक जे कॅमेरा बसयला नाल्यार हें। सो तातूंत तुमकां केन्ना केन्ना आतां सगळ्यांक खबर आसता, न्यूज सगळ्यांक स्प्रेड जाता, तातूंत वॉट्सॅपार तुमकां एक मॅसेज येतली, तुमकां ट्रॅफिक चलान पडला, ट्रॅफिक चलान .apk म्हणून एक फायल येतली, तुमी ओपन करपाक वयतले ती। सपोज तुमी .apk फायल ओपन केली, तुमचो फोन कॉम्प्रमायज जातलो आनी जी तुमचे जीपे यूज करता, फोनपे यूज करता, तेन्ना त्या हॅकराक कळटलें आनी तुमचे सगळो अमावंट वयतलो। तुमी लक्षान दवरपाक जाय सगळ्या सिटीजनांनी, केन्नाय ट्रॅफिक चलान तुमकां वॉट्सॅपार येवची ना। तुमकां आयल्यार मॅसेज बेश्टी नॉर्मल मॅसेज येतली, वॉट्सॅपार केन्ना कोणी कॉन्टॅक्ट करपा ना। सो .apk फायल ज्यो आसा तांचेर केन्नाय कोणी क्लिक करचें न्ही आनी ते अवॉयड करचे। आनी सपोज आनी केन्नाय तुमकां लिंकय धाडटले, त्या लिंकार सुद्दां सस्पिशियस लिंकार तुमी क्लिक करचे न्ही। ओके, सो नेक्स्ट आतां दुसरें आसा, सगळ्यां कडेन एंड्रॉयड फोन आसतले। सो एंड्रॉयड फोनान जर तुमी गुगल प्लेयान वचून एक ॲप डावनलोड करपाचो, M कवच म्हणून। तो जो ॲप आसा तो गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज्ड आनी तो ॲप डावनलोड करून तुमी तुमचो फोन स्कॅन करपाचो। तो ॲप तुमचे भितर हिडन जे मालवेर्स आसा, हें आसा सगळें ते तुमकां दाखयतले, रिस्की ॲप्स। सो ते रिस्की ॲप्स तुमी डिलीट करचे। सो प्रत्येकानी हो एक्सरसायज करचो। ताका कितें जाता, तुमचे फोनान ॲप्स म्हणल्यार एक फेमस म्हणल्यार क्लोन फोन जर तुमच्या मोबायलान आसा, तुमकां कोणी डावनलोड करपाक लायलो आनी तो तसोच उरलो, जे एक्टिविटीज तुमच्या फोनार चलता, वॉटेवर तुमी पीन घालतले ATM, सो नाल्यार तुमचे फेसबुकाचे, वॉट्सॅपाचे पासवर्ड घालतले, तेतून तो पासवर्ड कितें आसा तो कॉम्प्रमायज जावपाक शकता। सो ते जे M कवचा वयल्यान स्कॅन केल्ले जे ॲप्स आसा मालवेर, ते डिलीट करचे। ओके, नेक्स्ट इज संचार साथी। सपोज तुमकां जर हें येता, कॉल्स येता, स्पॅम कॉल्स, नाल्यार कोणी असो हें करपाक, जाल्यार संचार साथी .com चक्षू म्हणून एक पोर्टल आसा, ताजेर तुमी तुमचो नंबर, तो वॉटेवर कॉल करता तो फ्रॉड मनीस, ताजो नंबर घालपाचो आनी तो रिपोर्ट करपाचो। इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो तुमकां कळटलें, तुमी स्क्रीनशॉट मारपाचो। सो तो जे स्पॅम जे कॉल्स आसात ते नंबर मागीर डिलीट जातले। सो सपोज कोणी सायबर फ्रॉडाक जर बळी पडटा जाल्यार ताणी 1930 आमचो हेल्पलायन नंबर आसा, नाल्यार www.cybercrime.gov हाचेर वचून तुमची कंप्लेन रजिस्टर करपाची। सो तुमकां एक नंबर मेळटलो, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आनी तुमकां एक पुलीस स्टेशन मेळटलें। म्हळ्यार तुमी रावता ते लोकल पुलीस स्टेशन, त्या लोकल पुलीस स्टेशनान तो एक्नॉलेजमेंट नंबर घेवन वचपाचो आनी ते चॅक करपाचें वेदर तुमचो अमावंट जो आसा तो फुली विथड्रॉ जाल्लो आसा काय थोडो उरला मार्क करून होल्ड जावन। सो सपोज 50,000 सकयल जर होल्ड जावन आसा जाल्यार आमचे I4C इंडियन सेंटर फॉर सायबर क्रायम कोऑर्डिनेशन सेंटर आसा पळय, तांणी एक पोर्टल काडला, मनी रिवर्सल मॉड्यूल म्हणून। सो ताजेर वचून बँकेक, ते कन्सर्न बँकेक सांगपाचें की आपलो अमावंट होल्ड जाल्लो आसा तो तुमी रिवर्सलाक प्रोसेस स्टार्ट करा। मागीर तुमकां मॅसेज येतली, त्या मॅसेजीचेर मागीर तुमी अप्लाय करपाक जाय। मागीर आमकां येतली, मागीर आमी तो अमावंट जर सपोज 50,000 सकयल आसा जाल्यार तो रिफंड जातलो। सपोज तो होल्ड आसा जाल्यार सगळे विथड्रॉ केले जाल्यार फूल अमावंट वयतलो। सो हें लक्षान दवरपाचें, इतलेंच सांगपाचें। सर दिसाक सरासरी कितले केसीस जाता अशें मडगांव नॉर्मल व्हडल्या अमावंटाचे अशें चड आसना, पण नॉर्मली हाजे डे टू डे बेजीस पळयल्यार एटलिस्ट 5 तरी
लोक येता एक तर वॉट्सॅप हॅक जाल्ले आसता कोणाचे नाजाल्यार थोड्याचे फ्रॉड जाल्लो आसता जेन्युइन सो अशे 5 तरी मिनिमम येता डिटेक्ट जाता अशें डिटेक्ट जाता म्हणल्यार आतां अबाव 1 लाख आसा ते आमी डायरेक्ट 0 FIR जावन येता ते आमी रजिस्टर करता आनी आमचे सद्या चालू आसा आमची टिम्स सुद्दां भायर गेल्ल्यो आसा आनी डिटेक्ट जाता त्यो पण कित्याक थोडे ते म्यूल अकाउंट्स आसता बँकेचे सो ते मेळपाक त्रास जाता बट मोस्ट ऑफ द टायम आमी डिटेक्ट करता नोटिसीस सर्व करता कायद्या प्रमाणे आनी जाता आतां जर कोणी अवेरनेस करपाक तुमकां आपयता स्कूल जावं आनी कसलें एड्युकेशन जाल्यार तुमी कशें कितें करता हय अवेरनेस आमी ते स्कुला वांगडा कोऑर्डिनेट करता सपोज PTA मिटींग आसा नाल्यार आनी कसलो प्रोग्राम आसा भुरग्यां वांगडा इंटरेक्शन करपाचें आसा जाल्यार आमी कोऑर्डिनेट करता अशेंच मडगांवच्या एरियाक न्ही भायर सुद्दां मडगांव आमी पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ म्हणून वचून आमी खूब प्रोग्राम केल्ले आसा अवेरनेस